ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपाक लागून दक्षिण गोंयांत भाजपाक हार मानची पडली असो दावो मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान केला। लोकसभा निकाला उपरांत भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाणें ख्रिस्ती धर्मगुरूंचेर घातिल्ल्या खापराचें लेगीत भाजपान समर्थन केलां। आमचे अध्यक्षान जे उलोवप केलेले आमी सुद्धा उलोवप केलेले की जे आयज साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जालेले धर्मगुरूंचे इंटरफेरन्स जालेले हे आमी अजूनही तेजेर स्टँड आमचो तोच आसा। खंय तरी आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की चॅलेंज केलेलें आसा की आतां आमचो स्टँड चेंज जातलो। आमचो स्टँड चेंज आमचो स्टील वी मेंटेन द सेम स्टँड। येस हे पोलरायझेशन जाला आनी हेजे प्रूफ आमी कितलेशे तुमकां सांगूंक शकता की हे पोलरायझेशन कशें कशें आमच्या साऊथ गोवा भितर जाल्लेलें आसा। आयज आमी पळयतात की जे सालसेटीन जे पोलरायज जाला कितें तेजे वाटेन टोटल एक वाटेन वोटिंग जाल्लें आसा। कित्याक आमी खुबशे पळयता कित्याक आमी आयज खंय तरी जातीवादाचेर समाजाचेर केन्नाच पॉलिटिक्स करना भारतीय जनता पार्टीन। इलेक्शनाच्या पयलीं आमचो अध्यक्ष एक टॉप चर्चीच्या ऑफिशियलाक मेळपाक गेलो, तेंचे कडेन उलोवप केलें, तेंचे कडेन मिटींग जाली आनी जेन्ना मिटींग काबार जाल्या उपरांत एक फोटो घेवपाक लागून ते उबे रावले जाल्यार तो फोटो घेवपाक सुद्दां दिवना, डिनाय केलो फोटो घेवपाक। हेज्या वयरसूनच कळटा जाल्यार तुमकां जर मनानसून नासले जाल्यार तुमी मिटींग तरी कित्याक आपयली आमच्या अध्यक्षा बरोबर। हेज्या वयरसून कळटा येस साऊथ गोवा भितर पोलरायझेशन जाल्लेलें आसा।